बाबाचे हेरवांगडी खंय पावले अजूनही येले ना शे अरे जर येऊन म्हणून तरी करपाची कितें फक्त चकाट्याच मारपाची मरे हे पळय एडीने काय सांगपा जायना हय तो गेलो आसतलो खंय तरी हेरपाक पेद्रू बाबान फोन केलो कितें म्हणून ताका बँकेन खंय कितें मातशें काम आसा आं. मातसो कळाव जातलो म्हणून अशें अशें आनी आमचे दोतोर बिनी खंय पावले तर दर्याची देग मेजून गेले काय कितें पळय येयलो पेद्रू बाब यो यो पेद्रू बाब जालें तुगेलें बँकेतलें काम अरे काय काम नसलेले रे बँकेत पेन्शन येला काय ना ते पळोवपाचें आणि ते पासबुकान बरोवन घेवपाचें ते केलें आनी येयलो पेद्रू बाब आयज दोतोर बिनी खंय पावले ते तेंचे कितें सांगपाचें ते आनी तिची ते संस्था आसा पळय न्हू ती मंत्र्याच्या फाटल्यान आसतात एका पयशे माग तेका पयशे माग पेद्रू बाब अरे गरिबां खातीर दुबळ्यां खातीर कितें बरें काम करपाचें सोडून हे कसलें काम करतात रे ती सारकें मोटारींनी भोंवपाचें फोटो काडपाचें आनी पेपरांनी छापून हाडपाचें मरे दामोदर आमचो काळ सोंपलो रे आमचे संस्कार आमचे विचार आतां तरणाट्या भुरग्यांच्या मोतीत वचनात पळय एडी येयलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एडी गुड मॉर्निंग बरो दीस दिवं तुका मातशें वगत जाल म्हाका येवपाक तू खंय गेल्लो रे पात्रांव कडेन गेल्लो राव 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 सगूण राव एडी खंय गेल्लो ते मागीर पळोवया पेद्रू तूं कितें म्हणटालो कसले विचार पटनात म्हणून दामोदर हांवें ताका कितें सांगलें तूं बरी समाज सेवा कर तुज्या घरा बाट बेस बरें आसा तूं कांय उपाशी पडपाचें ना तेन्ना गरीब आनी दुबळ्यांची सेव कर तांकां सेव कित्याक करूं जाय पेद्रू बाब ते कितें मोताय अरे अरे तेणे तशें म्हणून रे आयडी तो कितें म्हणटा कितें तेणी गरीब दुबळ्याची सेवा करूंक जाय सेवा रे सेवा सेवा म्हणजे सर्वीस 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 ओके 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 ते कितें म्हणटा जाण तूं गोंयांत खंय लाखांनी गरीब लोक आसात तेन्ना एक दोगांची सेव करून प्रश्न सुटना आख्खो समाज बदलूंक जाय आनी देखून सरकाराच्या हातांत हात घालून काम करूंक जाय आनी म्हणून ते आनी तेंचे वांगडी त्या मंत्र्यांच्या फाटल्यान आसतात आमगे दोतोर पण म्हणटाय न्हू बरी कापसता ती मनीस ती जाणटो 25 लाख गेले तिणे सरकारा कडेन शी फालो ती अशी समाज सेवा बरी एअर कंडिशन मोटारींनी भोवा फोटो काढून खबरापत्रांनी दिया मिनिस्टरा वांगडा च्या घेया जेवणा घेया अरे हांवें ताका किती फावट सांगले ह्यो भानगडी तुका नाकाय पूण ते फुंय आयकता रे आयकना जाल्यार नाका आयकू पेद्रू बाब एडी ओ ह्या दिसांनी तुजें कशें चल्ला आनी मोर्चे बिरचे येले काय ना तूं जाणा सगूण कितें 4 वीक जाले एक दुगून मोर्चा ना केसो बेड लाग जाणटू वयल्यान बेकार न्हू रे हांव ताका लागून प्रॉब्लेम आज जाल्यार आमगे पात्रांवान मरे सगळे वर्कर्सां एकठांय केल्या आनी एक मिटींग केल्या वय कितें रे तुगे पात्रांव परत सरकार बी उडयता काय कितें रे ना 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 सर सरकार उडोवपा मिटींग न्हू ती मरे पयशे हाडपा मिटींग ती एडी तुगेलो पात्रांव दर मंगळारा पयशे वाडटा न्हू रे वय थंय कोणीय येवं ताका 100 रुपयाची नोट फावो जाता पयर म्हणजे हांवूय म्हाज्या कसल्या तरी कामान थंय गेल्लो लोक लायनींग आसा म्हणून हांवूय रावलो म्हाकाय मागीर एक 2 फावटी 100 रुपयाच्यो नोटी मेळ्ळ्यो मागीर आतां वचो ना तर तूं शिशी शिशी म्हाजी म्हाकाच लत दिसूं लागली काय बरें देवान म्हाका हात पांय दिल्या म्हाजो गाडो आसा पोट भरपाक बरी बुद्द दिल्या म्हाका मागीर कित्याक हेंचे कडेन वचोन हांवें भीक मागपाची हांवें वचपाचेंच बंद केलें थंय तें बरें आसा एडी ओ तुमची मिटींग कसली रे तें कित्याक जाणटू पेद्रू बाब ते मरे आमगे पात्रांव आहा न्हू आमगे पात्रांव गेले आनी हेर दुसरे मिनिस्टर आहाय न्हू तेंगे मरे कॉम्पिटिशन चलताय वय चचिलान ही नायले तांदूळ आनी पयशे दिलाय तेका लागून आमगे पात्रांव आबूज जाला अरे तितूर कितें आसा आतांचे मिनिस्टर आनी आमदार खोट्टांनी पयशे मोडटा मरे अशेच पयशे मोडटा कितें म्हणटा रे तूं आनी म्हागेलो साडू पयर म्हाका सांगतालो तेंच्या ते दिवाडे चोडणा आनी हेर भागांनी एक आमदार खंय भरपूर पयशे मोडटा अबा
अशेंच कोणाचेय लग्न आसूं 5-5, 10-10 हजाराचे कवळे खंय अशेंच उडयता अशेंच म्हणजे माय घे ते कित्याक अरे केरी पिरियोळ मडकय हांगा कोणी मेल्यार सुद्धा 5-5 हजार रुपये मिनिस्टर धाडटा. कोणी घर बांदपाक सुरवात केल्यार पुरो 1 ट्रक चिरे आणि 10-15 शिमिटाच्यो पोतयो आपुणूच येवन पडटात आणि मागीर मिनिस्टर फोन करून विचारता पावले मरे. पूण हांव म्हणटा ते वटेन तेणे पयशे दिल्यार हे वटेन गेल्यार एडिल्या मंत्र्याक कित्याक काजाबूल जावंक जाय. ना ना तेश न्हू तें पेद्रू बाब तें कितें जाणटू आमगे पात्रांव पड्या आहा न्हू तो मरे आदीं 100 रुपया दितालो वय पूण आतां तेच्या काना पडलें कितें चाचेल नायले तांदूळ आनी पुश दिता हें कॉम्पिटिशन न्हू आतां तेजे मरी आमगे पात्रांवाचे फीस दिला तो कितें म्हणटा आपूण एकल्या 500 रुपया दितलो वय पूण आमी तेका कितें सांगलें चोय पात्रांव तूं 500 रुपया दिता मू आंक कसलें प्रॉब्लेम ना पूण तूं एकल्या 500 रुपया दिता 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 सोमतो तूं हाली जाल म्हणटू मागीर तूं तुजें कितें कोता कामूय चलता कळ्ळें. अरे येडी तुगे पात्रांव पळय नाडबुद्द आहा न्ही तसली आनी कोणा ना. अरे 500 कित्याक हजाराच्यो नोटी सुद्दां जर तेणे दिसपट्ट्यो लाखांनी लोकांक वाटल्यो जाल्यार सुद्दां तागेलो पयसो काबार जावचो ना. गे म्हजी माय म्हाका हें एक अशी समजना कशें हे MLA आमदार इतले लाखांनी कोट्यांनी रुपया मोडटा हे तुजे कडेन पयशे येयले कशे हे कोणूच कित्याक विचारिना. तुमी कोणाक सरकाराक कशें लागयले गोंय कशें इकलें तुजे कडेन हे पयशे इतले येयले कशे कोणूच कित्याक विचारिना. विचारनाच इतलेंच न्हय जाल्यार ते दिता तेन्ना ते वरांच्या वरां लायनीत रावन ती भीक घेतात आनी त्या पासून त्या लोकांक कांयच वायट दिसना. वय जाण मरे पेद्रू बाब अरे 20-30 वर्सां पयलीं हांवें एक पिक्चर पळयल्लो तातूंत एक राजा आशिल्लो तो कितें करतालो जाण तूं तो आपणाले प्रजेक गोवळे वखदां फुकट दितालो कित्याक जाणा तर तांकां ती संवय जावन ते सदांच आपल्या पांया म्हऱ्यान येवन रावचे. तशेंच आयचे आमगेले MLA आनी मिनिस्टर ते कितें करतात ते सगळ्या लोकांक भिकारी करून आपल्याले पांया म्हऱ्यान दवरूंक सोदतात. मागीर तो तरणाटो आसूं जाणटो आसूं बायल आसूं वा दादलो आसूं आनी पयसो खंयचो रे सगळो चोरयेचो आनी हरामाचो. ही पळय दोतोर बिनी येयली आमची. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग देव तुका बरो दिसत्यो. दोतोर आज वेळ कित्याक जालो खंय गेल्ले. आमी 3 मोटरी घेवपाचे केल्यात न्ही म्हणून ताचे रंग सिलेक्ट करपाक गेल्ले पूण आमकां जाय ते रंगूच मेळनात. आमची म्हण गोंयांक हांगा कांयच सारकें मेळना. दोतोर तुमी मोटारीन भितर बसून समाज सेवा करूंक वयतली न्हू मागीर त्या मोटारीचो अमकोच रंग आसूंक जाय अशें आसा. तशें न्ही रे पूण इतले पयशे दितातच न्ही म्हणून आपल्याक जाय तो रंग सिलेक्ट करून घेतिल्लो बरो. तर म्हाका एक सांगू येते आमगे गोंय कॅसिनो आहाय न्हू थिंग तुमगे मोर्चागीन कितें वचनाय ते कॅसिनो हांगा गोंयकारां पिड्याक कोताय म्हूण आयकिलें. शे 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 पेड्ड्यार बिड्ड्यार कांय न्ही आनी तातूंत वायटय कांय न्ही. अबा ज्याचे कडेन पयसो आसा आनी जाका वचून जुगार खेळून दिसता तो वचून थंय खेळटा. ओके तुका वचून थंय खेळ म्हूण ताणें फोर्स केला. ना 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 पूण कितें आसा जाणा हे कॅसिनो गोंयची वायट लायतले इतलें मात खरें. आतां पयर एक टीव्हीचेर ती गजाल आयली तुमी पळयली ना गोंयांत खंय एक व्हडलें सॅक्स रॅकेट चल्लो आनी पोलीस खंय आतां ते सॅक्स रॅकेटा फाटल्यान कोण आसा ताजो सोद घेतात. बरी याद जाली दामबाब पयर हांव तो गजनी सिनेमा पळोवपाक गेल्लो ती 250 रुपयाची तिकेट काडून हांव केन्नाच वयचो नासलो त्या पणजेच्या आयनॉक्सान पूण म्हजो मेवणो येयलो न्हू तेणे फोर्सान म्हाका त्या पिक्चराक घेवन गेलो. वय ते सगळें पिक्चर बरें आसलो दिसता म्हाका न्हू. चड रे कसलें बरें पूण ते ढॅण 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 करून जे म्युजीक जातालें पळय व्हडल्या व्हडल्यान तितून कान फुटून गेले म्हाजे. पूण तें म्हत्वाचें ना त्या गजनी पिक्चरान तो गजनी म्हणून जो विलन आसा पळय तो ल्हान ल्हान चेडवांक बिहार उत्तर प्रदेशाच्यान पळोवन हाडटा आनी खंय धाडटा जाणा तूं गोंया शिंदळकी करून. हांगासरूय गोंयचें नांव सामकें पेड्डेर. हाय हाय आतां येते हिंदी पिक्चरान न्हू एक दादूल मोठ्ठू बेबदो आहा तो दादूल हुंचो गोंयचो तेच हिंदी फिल्मां आनी एक पार्ट चयलो हांवें एक भुरगो चूर मळी तो हुंचो गोंयचो. अरे एक चेड मोठ्ठो प्रॉस्टिट्यूट आहा मोठ्ठू न्हू ते हुंची गोंयचे
हांव कितें म्हणटा ही आमगे गोंयच्यो बायलो चेडवां ओका रावताय कित्याक तें बोवाड करूं जायो झगडीं करूं जाय आवाज करूं जायो गोंयची बायलो झगडना कित्याक म्हणटा तूं बोरी झगडटात ती अरे आता कितलीशा बायलांच्या ग्रुपांनी कॅसिनोच्या अगेन्स्ट आवाज उठयला बायलांचो एकवट आग आगू आम आदमी और औरत अगेन्स्ट गॅमलिंग मागीर बायलांचो साद तें साद म्हणटाय तें म्हाका बरें लागना म्हणजे बायलां साद म्हण जें कितें बायलां साद म्हणटाय ती बायल कित कोंबी यो कोंबी कोंबे साद गाताय तें तेश कोन आसा शिरीपणा तें मरे एश कोन आसलें बायलां साद न्हू बायलांचो आवाज एश कोन आसा जाय तें एकूच रे तेडी एकूच तें बायलांचो साद कितें आनी बायलांचो आवाज कितें आता थोड्या बायलांचो आवाज दादल्या भशेनूच आसता तेका तूं कितें म्हणटलो तुम्ही बायलांची फकाणां करनाकात आता आपल्या हक्का खातीर झगडपाक दादल्या परस बायलोच चड मुखार सरतात आवदा विहेगश पळयात तशेंच आमची आल्बेर्तिना आल्मेद पेट्रिशिया पिंटो सबीना मार्टीन आमची बाणावलेची जेराल्डीन ही सगळी बायलो जितली समाजा खातीर झगडटात न्ही तितले आनी कोणच झगडनात मागीर तूं तांकां वचून कित्याक जॉयन जायना तुगेली ही जी पळय एअर कंडिशनांतली जी समाज सेवा आसा ती सोडून तूं तांकां वचून कित्याक मेळना शे 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 दामबाब तांच्यानी आमची केन्नाच पटपाना कित्याक ती सदांच सरकाराची आड झगडटात आमी सरकारा बरोबर कॉपरेट करून सरकाराच्या हातात हात घालून समाज सुदारणा कशी करपाक जाता हें प्रूव करून दाखयतली म्हणजे कितें दोतोर तुमी चोरा वांगडा चोरयेक वचोन चोरी बंद करपाचें येवजिता तें बाणाले जेराल्डीन म्हणल्यार म्हाका बरो उगडास येयलो तें वास्को पुलीस ऑफिसर आहा न्हू बाणावलेकार तेगे एक्चुली कितें जाल तें केसो बांदगड थिंगा हांव सांगता अरे पयर वास्को पुलिसांनी मदरशांतल्या ल्हान ल्हान चलयांक व्हॅनान भरून पुलीस स्टेशनार व्हेली बरें आनी चवकशी केली कोण खंयची कितें करता आनी मागीर हे मुस्लीम संघटनांनी प्रोटेस्ट करपाक सुरवात केली मागीर तेंगेलें चुकलें खंय तर पुलिसांनी कायद्या भायर काम केलें दामबाब सांगपाचें म्हटल्यार त्या चलयांची खंय पुलिसेन नोंदूच नासली अरे पूण ते मुस्लीम संघटनाचें म्हणणें कितें कितें? की तांकां पुलीस स्टेशनार कित्याक व्हरूंक जाय आशिल्ली थंयचे थंयच तुमच्यो नोंदी जावं अदर कितें ज्यो पळय फॉर्मेलिटी आसात त्यो थंयचे थंय तपासूंक जायनाशिल्ल्यो सरकार बिलो त्याने सर्दिनाक त्या मदरशात धाडली तशे बरोबर DYSP बाणावलेकारूय केलो सर्दिना उजीर DYSPन त्या सगळ्या जमलेल्या मुस्लिमांची माफी मागली आणि मागीर सरकारान DYSPची आणि त्या इन्स्पेक्टराची बदली केली म्हाका दिसता पेद्रुबाब पुलीस केन्नाच आपूण जावन कोणाचीच माफी मागना तांकां ती माफी फोर्सान मागोंक लायल्या तेका लागूनच गोंयकार चाळवाल्या हय रे पूण हाचो फायदो घेवन हिंदुत्ववादी तणाव पसरयतात ताचें कितें